नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव वांकडो मित्र म्हणले काणी सांगता बी श्यामसुंदर हांणी बरयलेली चंदमामांतूल काणी. एक गांवांतू दोग जण मित्र आशिल्लींची. एकलो करुणाकर म्हणून. तो भारी श्रीमंतू. तागेल्या मस्त पित्रार्जीत आस्ती आसा. तशें जावन तो गम्मतेर खर्च न्हू खुशेर आसतशिलो. तागेलो मित्र धनकर म्हणून कपटी तो. ताणें फटिंगपण करून तागेलें जीवन करचें. केन्ना केन्नाय करुणाकराल घरा येवन कांयपणी उलोवन बसचें. गूढ प्रश्न म्हळ्यार रिडल्स निमगुचे आनी ताजे जवाब कोण सम सांगता म्हणून कोण विजयी म्हूण पळोवचें असले पुरा नाकनातील उलोवन बसचें. करुणाकराल बायलेक धनकर आपळयल्यार मस्त खूश ना. ती बामणां केन्नाय सांगता तो चांग मनीस न्हयशें दिसता म्हाका, कपटी तो, तागेली दोस्ती उणी करात तुमी म्हणून. तो आयकना. फूट दुखून म्हगेलो दोस्त तो. येता वता तुका कसलो आसा, आसना आमी गम्मतेर हांसून करून आसा न्हय म्हूण म्हणटा. एक दिवस धनकर आनी 4 जण मित्रां घेवन तागेले घर कडेन येता आनी सांगता आमी केन्नाय हें चिरडुवां म्हणके सन्न सन्न प्रश्न निमगुचे आनी हांसचे. आज आमी बदो एक प्रश्न निमगो न्हू तांतू भितर एक लायक कसले एक शर्त दवरया म्हूण सांगता. कसो तें म्हूण म्हणटना सुरवें हांव एक प्रश्न निमगीता. ताजे जवाब करुणाकरान समज सांगली म्हूण जाल्यार तो विजयी जाल्लो. म्हगेलो आस्ती पुरा ताका दिसता. ताणें चुकी सांगली म्हूण जाल्यार हांव विजयी जाल्लो. तेन्ना करुणाकरान तागेलो आस्ती पुरा म्हाका दिवका म्हूण सांगता. करुणाकर जायत म्हणटा. तेन्ना वरलेलो मित्र म्हणटाची तें तुका एकल्या मात रित्याक प्रश्न निमगोवचे संदी मेळचे. ताणें निमगोवका नव्या म्हूण म्हणटना जायत सुरवें हांव निमगयता मागीर तो निमगोवो म्हूण सांगता धनकर. आतां पुरा जन तयार बसताची. धनकर निमगीत करुणाकरा लागीं गाद्दू कसतना मुळा 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 फोंड करका की आड आड वचूं कोसुका म्हणून. पाप करुणाकराक कृषी विशयी कसलें गोतना. ताणें फुडी कोण की झाड वयतना पळयलां मुळा नेला भुंयक फोंड करून वोवची पळयलां. तो तशीची फोंड करका मुळा मुळा कोसुका म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता ना चुकी चुकी म्हणून. बाकी मित्र सांगताची वय गाद्द्या फोंड करून मुळा वची न्हय आड आड कोसुका भात किर्लत घालका जाल्यार तूं सोलवलो म्हूण सांगताची. आतां तुगेलो आस्ती ताका बरोवन दी म्हूण सांगताची. तो बरोवन दिता पाप. आतां करुणाकराक निमगुचे संदी मेळटा. तो सांगता पडपान वाल्लीर जाता की रुखार जाता म्हूण निमगीता. तेन्ना जाय म्हणूच धनकर गोत्तसूनय पडपान रुख्खा जाता म्हूण सांगता. फुडले पुरा जन चुकी चुकी वाल्ली जाता म्हूण सांगताची. जायत हांव तोची विजयी जाल्लो. हांव म्हगेलो आस्ती ताका दिता म्हूण सांगता. तागेलो आस्ती म्हळ्यार एक सान घर मात्र. तें तो करुणाकराल नांवाक बरोवन दिता. तेन्ना करुणाकराल बायल येवन सांगता हें हांव ओपयना. हें व्हडली एक चुकी. हांव न्यायाधीशाला दूर घेवन वता म्हूण सांगता. तेन्ना धनकर सांगता वस हांव येता न्यायाधीशा लागीं. साक्षी नाच इतले जन मित्र हांगेले द्राकन उजालेली हें शर्त म्हूण सांगून पुरा जन वट्टू करून न्यायाधीशाल्या वताची. न्यायाधीशाक कळटा आनी तूं मोस जाल्ला म्हणून कपट जाल्ला म्हणून ताका कळटा. तो धनकरा निमगीता तुका न्याय जावका की तूं दूर मातशी घेता म्हूण निमगीता. ना म्हाका न्याय जावका म्हूण सांगता तो. जायत तांबड सुरवें दुखून कसो जालो म्हूण म्हाका समज सांगयाची म्हूण सांगता. तेन्ना धनकर सांगता सुरवें हांव ताका एक प्रश्न निमगेलो. ताणें चुकी सांगलें. हांव विजयी जाल्लो नवें तशें देखून ताणें तागेलो आस्ती पुरा म्हाका बरोवन दिली म्हूण सांगता. आं सम मागीर कसो जालें. मागीर ताणें म्हाका प्रश्न निमगेलो. हांव सम जवाब सांग न्ही. तो विजयी जाल्लो. तें देखून हांव म्हगेलो आस्ती ताका बरोवन दिली म्हूण सांगता. जायत तूं कसो दिलो ताका म्हूण सांगतना हांव म्हगेलें घर बरोवन दिलें म्हणून. तें कशें जाता. करुणाकरान तागेलो आस्ती पुरा तुका बरोवन दिता तरी ती पुरा तुगेली न्हू जाल्ली. आतां तूं ताका दिता तें वय ताका दिवका नवें म्हूण सांगता. आतां धनकरा कळ्ळें आतां हांव सिरकलो म्हणून. तो न्हू तें बरोवन ताका दिता आनी माती मुळा घालून वता. दुसऱ्या मोस करूं वचून धनकर सिरकून पडलो. केन्नाय कोणाकय मोस करूं गेल्यार कांय बरी जायना.
ವೈನವ ಚಿರ್ಡವಾನೋ ಅನ್ನೇಕ್ ವಾರಂತು ನವ್ ಕಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೇಳಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ.